लोकसभा 2024ची इलेक्शन सध्या देशभरात चालू आसा आणि गोंयांत 7 तारखेक जातले आणि आयज आहा तारीख 6. ह्या निमतान गोंयांत पळयत जाल्यार सगळ्या बुथांनी सगळे बूथ ऑलमोस्ट रेडी जाल्ले आसा आणि आमी सध्या आसा कांपाल हांगासर होम सायन्स कॉलेजीत आणि तुमी जे फाटल्यान पळोवपाक शकतले हांगासर पिंक बूथ म्हणून आसा. पिंक बूथ मिन्स हांगासर जे हे आसतले ऑफिसर आसतले ते सगळे लेडीज आसतले. पिंक बूथ म्हणल्यार सगळे लेडीज आसतले आणि इन्क्लुडींग पुलीस ऑफिसर. सो अशा तरेचो स्पेशल बूथ आसा कांपाल हांगासर पणजे. सो हांगासर आनी एक गजाल ती म्हणल्यार इंटरनॅशनल जे डेलिगेट्स आयल्या गोंयांत इलेक्शन कशी जाता ती पळोवपा खातीर ते हांगा विजीट करपाक जाय अशी आमकां म्हायती मेळ्ळा. जवळपास ते सकाळी 5:30 येवन पयलीं येवन पळोवन वयतले अशें आमकां कळटा. सो अशा तरेन हो जो बूथ आहा पिंक बूथ तो वुमन्स फुल्ली फंक्शनल आसतलो आणि हांगासर एक हे आहा ते म्हणल्यार हांगासर वोटींग करपाक कोण येवपाक शकता, मेल ऑर फिमेल ताका मॅटर करना, बट हांगासर जे स्टाफ आसतले ते सगळे वुमन आसतले इन्क्लुडींग पुलीस. सो अशा तरेचो हो स्पेशल बूथ हांगासर कांपालाक केल्लो आसा. इसियान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ आसचो म्हणून. सो त्या प्रमाणे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ जाल्लो आसा. पिंक बूथ म्हणजे ऑल वुमन मॅनेज बाय पुलींग स्टेशन. वुमन हे करता, मॅनेज करता सगळी बायलांच आसता सगळी. सो पुलींग टीम, पुलीस, मागीर सेक्युरिटी स्टाफ सगळे बायलां आसतली. सो सगळी तयारी जाल्ली आसा, सगळी ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली आसा आणि हे फाट नवीन नवीन कितें कूलर म्हण मागीर सगळें बरें बरें कितें केल्लें आहा, सॉफ्ट ड्रिंकां पिवपाक सगळें बरें केल्लें आहा. मागीर ती प्लांट झाडां सगळीं प्लांट करपाचें अशें खूब बरी सोय केल्ली आहा गव्हर्मेंटान. स्टुडंटा खातीर कांपाला वयल्यान रुपेश राव.